कोरोना काळात लोकांक मनासारखी त्रिपुरारी पुनव मनोवपाक मेळोंक ना। काल राज्याच्या जायत्या वाठारांनी त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली। साखळेच्या फामाद विठ्ठलापुरात केल्ले व्हड्यातले देखावे पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली। तशेंच दिवचले आनी अस्नोडा वाठारांतूय थळाव्यांनी त्रिपुरारी मनयली। पळयात कांय मनभुलोवणे खीण। विठ्ठलापूर साखळेचो त्रिपुरारी उत्सव सोमारा जालो। वडयांतले चित्ररुपी देखावे पळोवपाक हजारांनी भक्तांनी वांटो घेतिल्लो। पारंपारीक कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन सुरवात जाली। त्रिपुरारी पुनवे निमतान प्रति पंढरपूर ह्या नांवान लोक वळखतात ते विठ्ठलापूर उमेदीन भरिल्ले। कोरोनाक लागून 2 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत अंदू त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली। पळयात कांय देखावे। वाव करून जो सुंदरशे महाकाय बोटी त्यांच्या कलेत प्रत्येकान हांगासर प्राचीन पावता डॉक्टर चोमस सावंत येवपाचे आसा। तशेंच श्री गोविंद गावडे जे जावन आसा कला आनी सांस्कृतीक मंत्री, तशेंच रोहन खंवटे। विठ्ठल रखुमाईची पालखी परत येता। सो सगळ्या विनंती आसा की जी स्टेप्सा वयले लोक आसा तांच्यांनी कृपया वाट करून दिवची। हांगाच्यान वेळ सरतली। सिंगापूर बॉयज, सारंग गोवा, जलयान, राजवाडा बॉयज, किंग्स ऑफ राज, जय भवानी, ओव्हरलॉक, शिवाजी। सगळ्यांचे हा मनात कलाकार आसा ते सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि त्रिपुरा सुराचो वध संचालक कला आणि संस्कृती संचालनालय श्री दीपक नार्वेकर, डेप्युटी डिरेक्टर मार्केटिंग गोवा टुरिझम, हे सगळ्यांचे हांव दुकाळून हांव तांचे संचालनालय श्री दीपक नार्वेकर, गोवा टुरिझम, हे सगळ्यांचे हांव दर वर्सा हांगासर उपस्थिती प्रार्थनी आसता। 2 वर्सां कोविड आता पळोवया दिवचले शांतादुर्गा देवळा कडली आनी अस्नोड्या वाठारांतली त्रिपुरारी। अस्नोड्या त्रिपुरारी पुनवे निमतान पार न्हंयचे देगेर दिपोत्सव मनयलो। अस्नोडच्या सम्राट क्लबान खाशेली कार्यावळ केली। कित्येक वर्षा ग्रामस्थ गांवकार मंडळाच्या तर्फे हो त्रिपुरारी पौर्णिमा कार्तिक म्हयन्यात मनयल्लो जाता। त्या निमतान अंदू बी हे ग्रामस्थ गांवकार मंडळाच्या वतीन हो त्रिपुरारी पौर्णिमा मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचें येवले। तेन्ना आयज सकाळी 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकारान देवीचो सकाळी अभिषेक केलो। अभिषेक जाल्या उपरांत सकाळी देवीक पुजाऱ्यान मागीर
णववारी कापड न्हेसून गर्भकूट सजयली. सजून जाल्या उपरांत आतां रातचे देवीक पालखेन बसून बसयल्या उपरांत देवीक फुलांनी सजयली. फुलांनी सजून जाल्या उपरांत ब्राह्मण पुजाऱ्यान पुराण वाचन केलें. पुराण वाचन जाल्या उपरांत आयज नौकानयन स्पर्धे निमतान मंटपान देवीच्या मंटपान नौकानयन स्पर्धे निमतान बरे दबाज्यान बोटी जमल्यो. त्यो बोटी जमल्या उपरांत परिक्षकांनी निरीक्षण केलें. निरीक्षण जाल्या उपरांत देवीची आरत जाली. आरत जाल्या उपरांत आतां देवीचे 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकारा तर्फे वाळवंटी नदीत पालखे भरतले. पालखे नदी आयल्या उपरांत 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकारा तर्फे अभिषेक केलो जातलो. अभिषेक केल्या उपरांत सांगणे सुगणे जातले. सांगणे सुगणे जाल्या उपरांत देवीचे थंयसर नौकानयन स्पर्धे निमतान त्यो बोटी आसता त्यो वाळवंटी नदीन तरंगल्या जातल्यो. तप करण्याचे शरण जाण्याचे ठरवले. 3 भावांनी मिळून या 3 नगरात 7ही लोकात अतिशय दहशत पसरवली. ते जिथेही जात तिथे सगळ्यांना सतावून सोडत. एवढेच नव्हे तर त्यांनी सर्व देवतांना देवलोकातून बाहेर पळवून लावले. भगवंतांनी पृथ्वीलाच रथ बनवले समाविष्ट होऊन म्हणूनच शिव हर शंभू. वत केला आम्ही आमच्या मकरान बसकर श्रेयस पडवळ हे काम केले बऱ्यापैकी. लोकांचा आमचा प्रतिसाद मिळाला होता. फर्स्ट टाइम आम्ही हा सम्राटला बसतो त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरा केला होता. यावेळेस आम्ही केला त्यापेक्षा पुढल्या वर्षी आणि मोठ्या प्रमाणात करतो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार.